कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी, मारगांव म्युनिसिपालिटी, कुंकली म्युनिसिपालिटी ह्या 3 म्युनिसिपालिटी म्हणजे सगळ्यात पयलो हो करपाचो मान मेळ्ळा. एका वर्सान तो कंप्लीटूय जातलो. एट अ टायम 3 अर्बन बॉडीज आमच्या गोंयांतल्यो सिलेक्ट जाल्या. बाकीच्या कडेन म्हाका दिसता हार्डली व्हडल्या राज्यांनी सुद्दां 2-2 बीन जाले आसतले, बट गोंय धाकटें राज्य आसून सुद्दां आमी 3 हाज्या खातीर सिलेक्ट जाल्या. हो प्रोजेक्ट राज्याच्या हिताचो. लोकांनी भिवपाची गरज ना. आपत्कालीन परिस्थिती, कर आकारणी आणि अतिक्रमणां सोदून काडपाक ह्या प्रोजेक्टा खाला GSI 3D मॅपिंग मेळटलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पणजे, मडगांव आनी कुंकळे हांगासर आमी सर्वे करपाचे आसा. लोक भिवपाक लागतले, बट तांकां सांगा भिवपाची गरज ना म्हणून. हांव खोटें सांगना तुमकां. ते पयलीं भिवंक लागतले. कित्याक भिवंक लागतले? आमी रिकॉर्ड बीन बदलपाचे आहा काय म्हणून. आमकां रिकॉर्ड बदलपाचे ना. ह्या देशांत पयलेच फावटी म्हणजे आमी जशें पळयता की 1 नेशन 1 टॅक्स लायले पळय न्ही, ऑन द सेम बेसिसचेर इट इज एन 1 नक्षा फॉर ऑल, म्हणजे सेम टॅक्नॉलॉजी थ्रू आउट इंडिया. लँड टायटल कोणाच्या नांवांत आसा तें बदलचें ना. एक्चुअली थंयसर कितें आसा, खंयच्या सर्वे नंबरांत, कितल्या एरियांत, सिमलेस लँड ट्रान्झॅक्शन्स, फेअर प्रॉपर्टी टॅक्सेशन, स्ट्रॉंगर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅनिंग अँड डिजिटल फर्स्ट गव्हर्नन्स हेजो बेनिफिट्स आमकां सगळ्यांक ह्या नक्षा प्लॅनिंगाच्या निमित्तान जातलो. आमी टॅक्सेशन कित्याक म्हटलें? व्हडली बिल्डींग आसा तेणे एनक्रोच करा, भितर कितें चलता हेंच आमकां अजून खबर ना. आमी म्हणटा आमी रेजिडेन्शियल तेणी फ्लॅट बांदलेले, आतां भितर ऑफिसां चलता. थोडे कडेन तर वेगवेगळी म्हणजे आमी मदीं बाकीचे हे पळयल्या की ते कमर्शियल चलोवपाक लागलेले आसा. ओके, तेणी इल्लिगल एनक्रोचमेंट केला काय कितें, म्हणजे नॉट ओन्ली द हॉरिझॉन्टल एनक्रोचमेंट बट वर्टिकल एनक्रोचमेंट केला काय कितें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.